35 years विप्रो कंपनी एक लॉन्ग वॉक जातरी वॉक ऑफ फेथ म्हळ्यार एक ऑर्गनायझेशन स्टार्ट करून अशें एक व्यक्ती आज आमगेलो आसा. हांगेले एक वॉकिंगाचे जर्नी आमी आज ऐकुया. डॉक्टर सी विठ्ठलदास कामत, फाउंडर अँड CEO VNP2S कन्सल्टिंग LLP. VNP2S म्हळ्यार एक ताजें एक एक्सप्लेनेशन दिवका म्हळ्यार तुमकां इट स्टँड्स फॉर वी एनेबल प्रेरणा टू साधना. असेल एक कन्सल्टिंग कंपनी स्टार्ट करून अशें विठ्ठलदास कामत आमगेलो आसाची. हांव आजी तुमकां स्वागत करता सर आयच्या कार्यक्रमात. थँक्यू सर. आतां सगळ्यांक आमगेले व्ह्युअर्साक एक तुमगेलें एक साना बॅकग्रावंड दिवका म्हण हांव तुमकां नेमकं घेता. ಓಕೆ ಹಾವ 1959 ಬಾರ್ನ್ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಬಾರ್ನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಗಿರಿ ಮಿಗಿಲ ಆ ನಮ್ಮ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮಣ ಅಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಕಾಮತ್ ಅನ್ನತ್ತಿನ ಅಮ್ಮ ಅಸ್ ಅಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಅಸ್ ಆ ಪುತ್ತೂರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ ಸಿಕ್ಕುನು 12th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಾಯಿ PUC ಸಿಕ್ಕುನು ಮಗಿರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೈಸೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 77 to 82 5 years ಕೋರ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕೋರ್ನು ಮಗಿರ್ ತಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟು ವಿಪ್ರೋ ಜಾಯಿನ್ ಜಲ್ಲ ತಂದು ವಿಪ್ರೋ ಏಕ ಸಂಬರ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಸಮ್ ಅಮ್ಮೇಕ 1 crore की टर्न ओवर केलेले $10 billion कंपनी आसा. मागीर आम अंतू विप्रोन तुशी रिटायर्ड जालो 2017 अंतू 58 years जाले तेन्ना रिटायर्ड जालो. इन बिटवीन हांव हें केलें म्हळ्यार पोस्ट ग्रॅज्युएशन JC केलें इवनिंग कॉलेज अंतू मास्टर ऑफ इंजिनियरिंग मॅनेजमेंट. मागीर 2015 अंतू म्हाका PhD एनरोल जाल्लें हांव. फुडें देखून स्टडीज अंत हांव ब्रिलियंट जावन आशिल्लो तेस्ताना फॅमिली रिजन्स स्टडी करूं जाय न्ही. मागीर त्या एस्पिरेशन फुडें अंत आशिल्लें आनी इनिशियल कॅरियर करूं जाय न्ही लास्ट रिटायर जातना कोरया म्हूण सांगून आनी स्टार्ट केलें. एंड इंटेंशन आशिल्लें रिटायर जातना PhD काडून अजीम प्रेमजी मीट जावन हांव PhD केला म्हूण सांगता म्हूण आशिल्लें. बट लास्ट रोल मागीर टफेस्ट रोल इन कॅरियर अंतू लास्ट रोल हांव घेतिल्लें. तेन्ना 30,000 एम्प्लॉयीज पळोवन घेवंक आशिल्लें. तेजे वन म्हाका 3 वर्सां भितर PhD करूं जाय न्ही. मागीर हांवें लास्ट 2 years बॅक वेन आय जस्ट कंप्लिटेड 60 years आय गॉट माय PhD. PhD आमी स्टार्टअप कंपनीचे फाउंडर्स स्टडी करून एक 450 फाउंडर्स स्टडी करून ताजे कॉम्पिटन्सी फॉर लिडरशीप कसं जावका म्हूण सांगून ताजे प्रेस केलेले. ते रियली एंटरप्रेनर्स बारी यूज जाता. ते म्हळ्यार स्टार्टअप कंपनी ओन्ली 90% फेल and out of that 30% failure because of the competencies of the founders. So now हांव आतां एड्रेस केला रे at least from 10% success to at least it can reach some 20-25% success. It's a very simple to address म्हणून तांतो 6 years in स्टडी केले. मागीर वेरियस रोल्स हांव विप्रोन केले. तशें जावन एका कंपनी म्हाका दिसनी स्टार्टींग हांव टॅक्निकल कंपनी जावन आशिल्लो. मागीर हांव IT फस्ट स्टार्ट जातना IT आशिल्लो. तशी म्हाका नवे नवे ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळे न्ही ती. I felt that I am working for not one organization, I was working for every time new organization and every time it was a learning opportunity. तशी 35 years कळ्ळी म्हाका. And recently I was PhD जाले नंतर इंटेंशन ऑफ PhD जस्ट लर्निंग एस्पिरेशन आशिल्ली मी ती केलेले शिवाय कोर्स जाता म्हणून नेक्स्ट जनरेशन दाखोवका केन्ना ताका तुमी स्टडी करूं येता म्हूण केलें. म्हाका न्ही PhD जावन करचेली जावका म्हण नाशिल्लें. इनफॅक्ट एनरोल जातना ताणें म्हणलें वाय यू नीड PhD सर, you are already PhD in technology, you do not have to slog 6 years, you are always authority in the subjects and all. But हांव नेक्स्ट जनरेशन दाखोवका तुमी केन्ना जाल्यार शिकी येता कसं जाल्यार कोर येता लर्निंग आनी म्हूण सांगून एक जस्ट एग्जाम्पल जावका म्हूण सांगून हांव केलें जालेलो. बट PhD केले नंतर म्हाका एक्सटर्नल एग्जामिनर वायस चान्सलर ऑफ मँगलोर युनिवर्सिटी म्हणालो तूं PhD एंड करूं नाका, यू हॅव टू डू समथींग फॉर सोसायटी थ्रू PhD सिन्स आमी मोद येता India needs many youngsters to start. Employment of the corporate will die down in the 2030-32. Lot of employment of the current IT companies may not be there. So new startup has to come. Then if you really encourage these new youngsters and getting into startups and get this employment, then your value will be immense to society. That inspired Maka. Inspired Javano at 15 months jale no company kono. This is still young. Lot have to be done. In another 2-3 years I have to really struggle to bring to some shape, and it will happen. Whatever I put hands, there is beyond us something is there. So that will happen. So तशी त्या inspiration केला. And वगैरे आता एक social organization called Excellent India Foundation संतो associate जाला. तांतो lot of social work करता असं. मागीर वॉक ऑफ फेथ हांव स्टार्ट केलें
2016 अंतो त्यात जीव टाकून सो आय एम क्वाईट बिझी नाव. सो येस सर, आतां तुमी ऑलरेडी सांगला वरी तुमकां मस्त इन्स्पिरेशन आसा. सो एक रोल मॉडल एक इन्स्पिरेशन म्हळ्यार तुमकां एक लर्निंग प्रोसेस तुमी 35 years तरी कंटिन्यू करून आनी मुखारसून होरका म्हणून आसा ती. सो एनी स्पेसिफीक एक इन्स्पिरेशन असो एक रोल मॉडल असो तुमकां खंयचे आसल्यार तुमकां आमकां एक सांगू का म्हणून. रोल मॉडल म्हणून कसलें ना. रोल मॉडल कसं म्हणल्यार आमी हांव म्हाका एका कंपनी हांव काम केलें ते आमगेले मोस्ट ऑफ द रोल मॉडल्स इज अजीम प्रेमजी ओनली. वी सी हिम वर्किंग ऑलमोस्ट 18 hours and वॉट एवर सब्जेक्ट यू टॉक टू हिम and ताका खंयचे विशयान ಗೊತ್ತಾಸ್ತಾ तेन्ना we realize that he leads a lot and he knows economics, he knows business and new company start करताना in the meetings I've seen him talking beyond the CEO talking. Just don't know, maybe inspiration would have come from him only or mostly. And the second inspiration is since makka sumar job within Wipro change ಎಲ್ಲ ಮಿತಿ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾವು ಜಾಬ್ करताना I realized old experience कसले use ना म्हणून दिसता म्हाका. that especially when we worked for 20 years, first few years new jobs also it was an incremental change, so I was manage करून जाता आशिल्लें. But after that any new role when हांव केल्लें जातना it was so challenging to take over because I had to compete with the new generation and things like that. Then हांव फील केलें कशें म्हणल्यार हांव फुडें जी प्रिपेर जालें री ह्या रोल म्हाका इजिली गेवं आशिल्लें म्हणून सांगून तेन्ना I started learning before I take a next role घेवचे पडलें फुडें हांव वाचूंक सुरू केलें आनी लॉट ऑफ बुक्स वाचून ह्या वाचून यंगस्टर वाचून इंटरेक्ट करून देन मोर यू इंटरेक्ट विथ द पीपल आमी तूं केल्यार कळसलें यू रियलायज तूं कसं करता म्हणल्यार तुका तूं कसलें गोतना म्हणून दिसता तुका. सो द मोर यू लर्न you realize you don't know so more things, so that makes you to learn more, so that is a circle. येस व्हेरी ट्रू सर. आतां वॉक ऑफ फेथ म्हळ्यार तुमी एक 2016 स्टार्ट करून आजी 9 वॉकाथॉन्स कंप्लीट केला म्हणून सांगिल्लें सर. देर आर लॉट ऑफ वेज तुमी कम्युनिटीक रीच करूंक ताका वापस एक आमगेल्या समाजाक दिवच्याक म्हळ्यार मस्त नाना तरांचे एक रीती आसता. So why did you choose a walkathon in specific? ताचे कसलें एक रीजन आसलें? वॉकाथॉन कसं म्हळ्यार एक anything which you do you should have a benefits for personal benefits should be there. Correct? Personal benefit walkathon, anybody doing walking it is easy to do. Correct? I have been read in many articles कसं म्हळ्यार वॉक केल्यार मिती 45 minutes वॉक केल्यार तुमकां some specific hormones येता which you never get from the medicine also. And many डॉक्टर उलयतना वॉक करायची वॉक सजेस्ट करताची आनी दॅट इज वन. सो वॉकाथॉन फस्ट गिव्स तुमकां पर्सनल बेनिफीट ऑन हेल्थ ग्राउंड्स. कोलेस्ट्रॉल उंच जाता तुमकां डायबिटीक आसल्यार उंच जाता. वी आर सीन वेट रिडक्शन जाता कंटिन्यूस केल्यार दॅट इज फस्ट बेनिफीट. सेकेंड बेनिफीट म्हळ्यार आमी मोस्ट ऑफ देम वेन यू वॉन्ट टू टॉक टू युवर सेल्फ पीपल सजेस्ट मेडिटेशन करयाचें म्हळ्यार लॉट ऑफ गुरूज इन मेडिटेशन तांणी सांगता कसं म्हळ्यार वॉकिंग इज अ मेडिटेशन प्लस which हांव फस्ट वॉकान हांव रियलायज केला. फस्ट वॉकान हांव रियलायज केला म्हळ्यार फस्ट वॉक हांव जस्ट लायक दे स्टार्टेड फॉर माय आउट ऑफ क्युरियोसिटी एन एवरीबडी इज वॉकिंग वाय कांट आय वॉक टायप्स. ओके and there was so I walk of faith one first time for a cause of helping blind children. तेन्ना first 2 days somebody was there. Last 2 days मेल पोतू मेल तान फ्रेंड्स येता म्हळ्यार it was working day for them. 3-4 days I was alone. हांव एकलो वॉक करतना I realized I just ran through my entire life cycle. Okay, I remembered who has contributed to my life, correct? And I remembered my grandmother who was inspiration to me in the Amma Lamma. That I remembered. Then it was a amazing experience. That experience हांव विंगड जनाक रीच करता म्हणून सांगून सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड ऑब्जेक्टिव with the very less time you can reach out to many people and you can really walking for a faith. Especially in the first walk anto what happened is when I walked last day I have to walk 50 kilometers because I had a commitment to my boss. I have to come back by closing a number of days. So I rescheduled my walking program. So one day I have to schedule to 50 kilometers. Okay, so
when you have to do 50 kilometers, it's tremendous energy needed. I was so much thing, and my legs started swelling. First time I was walking and all things like that. Then one was constantly going to my mind is, why I am doing this? Then I saw from 200 blind students in front of me. When I saw 200 blind students in front of me, all this pain, 50 kilometers, 12 o'clock in the night and all become incidental for me. So much energy came, and that day I started at 4:30 in the morning in 2016 when I am actually 57 years old, okay, and first time walking such a distance, and I slept that day at 2:30 in the Kashimont in Tirupati and got up at 4:30 for a darshan, and wondering where this energy came. So third factor is a cause, uses tremendous energy which is there within yourself, okay. So these are three factors, and three factors is now very important for you. First factor, again I am repeating, is a self improvement and health, and there is no medicine other than walking. Second, you actually talk to yourself, and also I forgot to tell you that when you walk you can actually appreciate the nature. Early morning nature, you can see sunrise, you can see some the construction, you can see some birds going in nature. We are taking so much photos. Some of the people, non-photographer also started taking photos because it's so things. And then second, you see the able to see talk to yourself, and nature play to me. Third one is you are doing for a cause actually, correct? And that is beyond everything. And you realize when you do to a cause a real करताना तुम्ही कसं दिसतं म्हणाली मग ते क्लॅनर जस्ट म्हणून दिसतं. Have I answered your question? Yes. Yeah. So at the next time तुमका एक क्वेश्चन निमगुच म्हणाली एक नऊ वॉकतान तुम्ही केला कवरिंग सम 1900 किलोमीटर्स. सो ह्या नऊ तुमगेल वॉकतान सांगतो खंयची एक कॉज खंयची एक इन्सिडेंट्स तुम्ही आमगेल व्ह्युअर्स वालो शेअर करून घेऊ का म्हणटल्यार खंयची एक इन्सिडेंट्स तुम्ही शेअर या ಅಂತ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ ಈಗ ಕಾಸ करता आसची बट आम्ही walk of 7 ಹತ್ತಕ್ಕೂ 7, 8, 9 is I should explain to you. We started 7 start करताना आमका गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटक ಅಂತ तुम्ही 5 डिस्ट्रिक्ट्स अंतो कोविड एफेक्टेड चिल्ड्रन आसाची तांकां तुम्ही हेल्प कोरगा तांगेले मीट जावनो तांकां काउन्सिल कोरनो तांगेले सिच्युएशन हेल्कोन तांचे तांकां एज्युकेशन कित जाव दिवका तुम्ही एक कमिटमेंट नेक्स्ट 3 years करयाची म्हण सांगून आमकां एक 1.5 years बॅक 2 years बॅक सांगले. तेन्ना हांव वॉक ऑफ 7 म्हणून कोरया ताका 6th टायम जावन आशिल्ले डिफरंट कॉसा कोन आशिल्ले 7th आमी 2021 केलेले ते तेन्ना आमी बेंगलोर वचून तिरुपती चमकलींची 275 kilometers चमकलींची वॉकिंग अंत पूरे जन इन्वॉल्व जाले. देर वर 15 people involved in that, and every पूरे जन एन्जॉय केले दॅट वॉक. सबसिक्वेंटली ते आमी कंटिन्यू करूंक वॉक ऑफ 8 केले मदुरेतून रामेश्वर चमकलींची 180 kilometers तांके तांतू 15 आशिल्ले. आनी रिसेंटली हांव जस्ट त्या वॉकिंग हातून येवचे आसा येवन 15 to 18 तो वॉक केलेले कुशालनगर टू तलकावरी केले स्मॉल वॉक केलेले हांवें. आम नॉर्मली एक लॉंग वॉक करची आसता त्या म्हणटा आमकां फंड मेळ्ळी उण जालें म्हणून वापस केलें आमी. ह्या वॉका मेल कॉस स्विच कसं म्हळ्यार इज ए लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी फॉर हू आर वॉकिंग अँड कॉन्ट्रिब्युटींग फॉर दीस कॉज हाका. सेकेंड डोनर्स प्लस एनी मेंटर्स or volunteers who want to be part of this program is a very fascinating and lifetime opportunity. कसं म्हळ्यार हें आमी स्टार्ट केलेलें किट दिवन तांकां ಸ್ವಲ್ಪ मोटिवेट करून तांकां स्टेबिलायज जावो म्हूण केलेलें. बट त्या वॉक मीट जातना आउट ऑफ 500 चिल्ड्रन आमकां दिले 700 चिल्ड्रन दिलेले कडेन आमी शॉर्ट लिस्ट करून 500 चिल्ड्रन मीट जावन 5 सेंटर्स जातो. दी चिल्ड्रन्स आनी ಚಾಮರಾಜನಗರ दक्षिण कन्नड डिस्ट्रिक्ट आनी नॉर्थ कॅनरा हुबळी धारवाड आनी बेळगांव अंतो हें चेडवां पुरो लिस्ट दिलां आमकां. तांगे पेरेंट्स डाय जालांची एकलो आयदर वापस मेला हावस मेला की 2 जन मोन आसा पुरो. आमी तांगे इंटरॅक्ट करतना हांव रियलायज केलें म्हळ्यार हांव 300 people मीट जाला इन कॉमन फोरम अंतो. मीट जातना रियलायज केलें हें 1 year 2 year प्रोजेक्ट न्हय हें 15 years प्रोजेक्ट. इता म्हळ्यार ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಟ್ಟ ಆಸ್ತಾನ ಬಂದು ಮೇಲ ತಸಲ್ ಚೇಡು ಆಸ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾಚಿ. ಸೊ ತಂಗೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ 400 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ नाउ. सो ನಾವು 400 इमॅजिन आमकां आतां एक 2 जन चेडो आसता आनी हावस पावस कितलें कश्ट जाता आनी आमी 400 चेडवांक तांणी सेटल जावचें कोरका म्हणजे जाल्यार आमी कितले आमी एफर्ट घालता.
So that is more challenging. So that is a very interesting to share, because we are making difference to these foreign children. आणि पुरे जन आम्ही असं आता कोविड जाल्ली आम्ही भायर वच्चे न्ही, वर्किंग फ्रॉम होम म्हणून पुरे क्रिब करून असो पुरोची, करेक्ट. आम्ही कसले पळोवचे जाय न्ही, म्हाका US वचूं जाय न्ही, मेन पुत्ताल स्टडी जाय न्ही म्हणून. बट आमगेल स्टेटस पळयल्यार आमगेल प्रॉब्लेम आनी नेक्स्ट 15 years आसा, आमगेल प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. दॅट ऑल्सो इन्स्पायर्ड ऑल माय टीम नाव. इता प्रॉब्लेम जाला म्हळ्यार आमी ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಂತೂಜಿ అని చంకలించి కొడేలంతో ಕೆಲವು బజ్పే చంకలించి సోత్కార చంకలించి మరి సోಮೇಶ್ವರ ಚಂಕಲಿಂಚಿ ಪರೆ ಕೆಲವು 1 or 2 incidents ಸಂಗ್ಲಾರಿ ತುಮಕ ರಿಯಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ जाता कशी. देर वेर तांतो ब्रिलियंट चेडूं आसाची and they did not have access to education or parent तनगेले हावस कशें बापूसके हावस ना. सेकेंड सिक्केतल कोणे नाची जाल्यार ब्रिलियंट स्टुडंट वी हॅव सीन. 7th standard चेल्ली पळयल्यार ती सर्टिफिकेट म्हाका 1-2 दाखयलें फोट काडका म्हणटना तीन सर्टिफिकेट उड्डेल पळयल्यार रूम फूल जालें. So much certificate on 7th standard girls who are underprivileged as such. That is one inspiration. And imagine there's nobody for them to support. So now I can't leave her. Correct? That stage as such. Second, engineering eklo that stage. Next stage कसा पळेल म्हळ्यार चेडू आनीक LKG UKG आसाची, हावस बाप सुद्दां गार्डियन आसाची, तन्नी आसाची. त्या गार्डियन ऑल्सो त्यांनी दे आर कम फ्रॉम व्हेरी BPL म्हणटाची, APL म्हणून कॅटेगरी म्हणटाची, बिलो इनकम लायन म्हणून. तांकां डायरेक्शन ना, कोण डायरेक्शन दिताची. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಓಕೆ ಆಸ, ಏಕೆ ಬಾಯಿಲ್ ಮುಂಚೆ ಕಾಲ ನಿಮಗಿಲ್ಲ ತನಕ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಒನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಏಕೆ BCom ಅಂತೂ 96% in 10th standard she had got it. And BCom 3rd year she is doing it now. Take 97% as she father was taking care of everything today. She doesn't know what to do next, whom to ask. So some people need a guidance. So we got a wide range of a job. One is helping them financially. ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮಿ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಗ ಅಬೌಟ್ 30% ತನಕ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಅಂಡ ಕಸಲೆ ಜಾಬ್ ಗೊತ್ತನ ತನಕ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಕ 30% ಈಗ ಅಮ್ಮಸ್ ತಿ ಕಸಲೆ ಕೊರ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಅಸ್ತನ ತಂಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚಾಂಗಸಿಲ್ಲ ತನಕ ಕಸಲೆ ಕೊರ್ಕ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ. ಥರ್ಡ್ कॅटेगरी आमी कसं कोरका म्हळ्यार तांकां एक लायफ सेटल जावच्याक जो डायरेक्शन दिवका देवका. कॉलेज फीस मात न्ही, स्टडीज तांकां गोत्ता बरो तांकां त्या कोरका. सो आमगे 3 नमूने प्रोग्राम कोरका पॅरलली. एक फायनान्शियल सपोर्ट कोरका स्कॉलरशिपाक. सेकेंड एक 30% लायव्हलीहूड सपोर्ट कोरका. एक अगेन 60% ऑफ चिल्ड्रन मे नीड अ गायडन्स इवन फॉर अ बेसिक एज्युकेशन त्या कोरका. तशें जावन 3 प्रोग्राम्स म्हणटना इट इज अ huge opportunity to take care from nowhere to somewhere. And inspiration is there. We want to see at least 50 among these 500 people now, 400 around 400 number. After 15 years coming on the stage and telling that this set of people brought them here. Today I am some IAS officer, IPS officer. Otherwise I would have become a cook like my mother, or I would have coolie like my father. Okay, so I think COVID coming to my family was a boon rather than a curse. Okay, they should realize that 10 years from now, 15 years from now, that is our ambition in our vision of this project. येस सर. आता तुम्ही सांगितलं सर म्हळ्यार एक स्मॉल प्रोजेक्ट न्ही, एक 15 years तितले एक व्हड प्रोजेक्ट म्हणून सांगा. सो तुमगे एक फ्युचर गोल्स कसं आसा म्हळ्यार कशी ते एक अकम्प्लिश कोरका म्हणून एक सांगून. ओके, आमचो फ्युचर अंतू एक दोन्ही एक चेडवार जे एरिया करता वॉक ऑफ फेथ सायड आनी एक्झिलेट इंडिया फाउंडेशन सायड हातून पळोवन दिल्यार आमी अन्वेषण म्हणून एक प्रोग्राम करता आसाची. ते अन्वेषण कसं म्हळ्यार आतां ताका आनी आतां कोण ऑडियन्स आसाची तांणी पुरो आमकां हेल्प करूं तुमी आमकां रीच जावं येता. अन्वेषण कसं म्हळ्यार आमी मोस्ट मॅनेजमेंट कोर्सान कसं करता म्हळ्यार तो लिडरशीप कोरका हें कोरका म्हणून आमी कसं जावका आमगेले एक्सपिरियन्स तुका शिकयताचे आमी. करेक्ट, ते आमी करले गेल्यार आमी तुमकां अब्दुल कलाम की अजीम प्रेमजी करताची. आमकां अब्दुल कलाम अजीम प्रेमजी आमकां पुढे गोत नाशिल्ल्या. तशीच XYZ गोत नाशिल्ली जावका जाल्यार आमी अजीम प्रेमजी प्रोग्राम जावं अब्दुल कलाम नारायणमूर्ती प्रोग्राम जावं केल्यार तांणी तशी जावचें परत न्हय. बट पूण नारायणमूर्ती नाशिल्लो आमी अन्वेषण प्रोग्रामान तो कोण नाची तांकां क्रिएट करता. करेक्ट,
that is something different which we want to create, which is unique to Accelerate India Foundation and Walk of Faith team both coming together. Ta convention kasa mulari to self explanation korkata. Bhagavad Gita chapter 6 and 5th sloka anka sang tamulari, you are the limitation for yourself, correct? So you don't to degrade konak tuka to you can become a friend to yourself or you become enemy to yourself, correct? Mon Bhagavad Gita sangta asa maka bhaya ata tena maybe a sloka me refer karechi त्या आणि मीनिंग पळयता भगवद्गीते श्लोक वज्यति एटलीस्ट तांची कितें एक श्लोक वज्यत तुमी भगवद्गीते वाट इज सांगता आसता ओके ताजे प्रकार एवरी ह्युमन बींग इज अ वेरी अमेझींग लायक हांव सांगलें एकली 7th स्टँडर्ड सर्टिफिकेट उडयत आशिल्ली करेक्ट ती कोण शिकयलें इट मीन दॅट यू गॉट अ पॉवर विदीन युअर सेल्फ करेक्ट हाऊ टू ब्रिंग दॅट पॉवर विदीन युअर सेल्फ विथ थ्रू आवर अन्वेषण प्रोग्राम अँड ब्रिंग maybe Abdul Kalam plus something, correct? Okay, Thomas Alva Edison plus minus something, correct? That is a program, so which is very fascinating towards me. I am working on it actually. I need support from many of the intellectual people in this team. That is eka. Second, fundraise koraka amit corporate apure apta ulleta asachi. Kelo jan divicha ready samka kodel chochi Ajit Ray monasilo Vitlacho. Takele Suprajit engineering monasa. Tane to top 500 listed company into chairman as a board director. So maku pudukot na sila. I'm an engineering college student, but last 2 months I worked with this team, and they are cleared for a scholarship for 100 children. This is first success. All these days, I mean walk on to karta sila. First corporate who has come forward to help us, and first ek corporate dillari ani dajani undi tamka. So that is one motivation there. So our intent of next 3 years to collect from at least some 5 or 6 corporate about 3 crores rupees. Okay, from this organization has given about 15 to 20 lakhs now. First attempt which has succeeded. Second, we want to do a Bharat Darshan program of a walk of faith 10 to 14. Okay, this is very fascinating towards me, where we intend to collect donation for 2 crores, 40 lakhs every year. So 2 crores from here, 3 crores from corporate. So we want to make that 5 crores kind of a corpus to take care of next 3-4 years of these children. And Bharat Darshan is very simple. Anybody college party se kortasi आम्ही हां करता आसा त्याला आम्ही अटेम्प्ट करता आसा म्हणाली 5 years सांगतो एवरी इयर आम्ही 7 दिवस वॉक करताची 200 kilometers ऑन एवरेज सम 28-27 kilometers पर डे इजिली कोणे वॉक करू येतं 7 दिवस एक 200 kilometers कन्याकुमारी स्टार्ट करताची फर्स्ट इयर कन्याकुमारी तुकून आम्ही मदुरै येताची मदुरै तुकून आम्ही ट्रेन आनी बेंगलोर येताची त्या 500 kilometers 500 and what जाता नेक्स्ट इयर आम्ही बेंगलोर तुकून एक 200 kilometers वॉक करून 3rd day 4th day म्हणताना एक 100 जाता मागीर एक 300 kilometers ट्रेन वचून वापस वॉक करताची आनी नेक्स्ट स्टेशन वताची 5 years सांगतो आम्ही 2500 to 2800 टू वैष्णव देवाची प्रोग्राम केला आनी ताजे मध्यंत आम्ही प्लॅन करता म्हळ्यार मेजर top 20 स्पिरिच्युअल अँड साईट सीइंग प्लेसेस ऑल्सो अकोमोडेट करताचे तातूंत कसं जाता म्हळ्यार वन वी आर मेकिंग फॉर अ कॉज we are collecting 2 crores to this program for next 5 years. Second, you are seeing entire India, correct? And it's you can write in your all that I walked as hybrid model rather from Kanyakumari to Vaishnav Devi. Everybody can write, and 7 days even corporate children can participate because 5 days they have to put a leave. That's all. 5 days rojigal katan nitleche. 5 days rojigal etani aram. Then it's all planned. I mean date announce करता परे. So most youngsters आता मी participate आणि तमगले youngsters एक 20% मात्र participate करता जी and most of the youngsters are age also not very young. So न्याय walk करता नाम का एक 25 members जाओ का मना समय एक 15% almost confirm केला. So we want some 10 youngsters to come in who are actually less than 30 years to work with us and make a record in their journey that we walked from Kanyakumari to Vaishnav Devi in the 5 years and after that we are going to write a book, Walk of Faith. Okay, Walk of Faith is not only walking, it's a walk of life itself. So at the Sangam time na, but that will write it in that book, and all people who are participating will be there, and you can write your own one page your experience. It's a great opportunity. Maybe 2027-28 we'll write that book. Okay, so which will talk about what this walk of 14-15 has helped the entire community, society, children's and things like that. So that inspires me actually to do the both of things. I am hopeful that we'll do this
अँड तितलेच. थँक यू फॉर युअर टायम अँड ऑपॉर्च्युनिटी. थँक यू फॉर WKC. डेफिनेटली सर. म्हळ्यार तुमगेन एक गोल्स जो हो एक तुमी आतां सांगिल्ले एक वॉकाथॉन कशी एक आमी वॉक करून एक कॉज आमी कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हळ्यार एक स्टोरी आयकून म्हाका मात्र न्ही आमगे व्ह्युअर्सांक समेत बसते एक इन्स्पिरेशन मेळनासता म्हणून हांव लेखता. तुमकां स्पेशली हांव एक धन्यवाद सांगू इश्ट पावता. येता म्हळ्यार असलेय एक रितीन तुमी कॉन्ट्रिब्यूट करता म्हणून मस्त जणांक आमकां सांगून दिला. तशीच आमगे व्ह्युअर्सांक इतले वेळ आयकला धन्यवाद.